मुखारल्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसी वांगडा युती उरतलीच हें सांगूंक शकना म्हूण 2 दिसां पयलीं गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसाय उलयल्लो. ताचे विधाना उपरांत इतलीं वर्सां काँग्रेसी वांगडा युतीत आशिल्लो गोवा फॉरवर्ड पक्ष युती तोडटा काय असो प्रश्न उप्रासिल्लो. काँग्रेसीच्या नेतृत्व बदलाक लागून युतीत फूट पडली काय असोय प्रश्न निर्माण जाल्लो. अमित पाटकार काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष आसा मेरेन 2027 युती उरतली म्हूण दोन्ही वटेंतल्यान विधानां जातालीं. युती तिगयतले म्हूण काँग्रेसीन झेडपी वेंचणुके वेळार स्पश्ट केल्लें. अचकीत काँग्रेसीन अमिताक काडून गिरीश चोडणकाराक प्रदेशाध्यक्ष केलो आनी युतीचेर प्रश्न उप्रासपाक लागले. गिरीशान पदाचो ताबो घेतलो तेन्ना युतीच्या नेतृत्वान अभिनंदनाचो पोस्ट केल्लो सुद्धा दिश्टी पडूंक ना. गोवा फॉरवर्डाची समीकरणां केंद्रा वांगडा घट्ट आसा हें कर्नाटकांत जाल्ले सत्ता बदले वेळार दिश्टी पडिल्लें. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सोपुतविधीक DK शिवकुमाराचे माचयेर. आतां युती विशीं गिरीशाक विचारल्यार गिरीश कितें सांगतात तें आयकात. कितें विशय आसा ते चर्चेच्या हातूंतल्यानूच सोडयता. चर्चा जावपाक जाय, बसोन उलोवपाक जाय. हातूंतल्यान कितें मिसअंडरस्टँडींग कितें प्रश्न आसा ते सोडवूं. पूण जॉयंट वेंचर म्हाका म्हाका कांय खबर ना कितें एक्झॅक्टली जालें तें हांव नाशिल्लो. पूण तुमी आतां गेल्लो अलायन्स पार्टनराचे टॉक बी कितें चलता फुडें जातले टॉक्स चालू उरपाक जाय न्ही. डिस्कशन जालें कितें तर मिसअंडरस्टँडींग आनी कन्फ्युजन आसा दॅट वी वील सॉर्ट इट आउट थ्रू डायलॉग्स. डायलॉग्स आर इम्पॉर्टंट. तुम्ही अध्यक्ष जाल्या उपरांत केन्ना तरी मिटींग जाला ना ना अजून जालो जाल्यार कितले 8 दीस जाले. 8 दीस सो आनी तुमचो पयली अध्यक्ष अमित पाटकरूय आतां खंय दिसाना खंयच्या कमिटीरूय आसता तो काम करता कुडचड्यार काम करता. But right now, Goa Forward is the alliance partner with Congress, sir. Yes, that is what I have been saying in all my interviews. पूण 27 काय खरेंच दिसाना म्हणटा विजय. 27 सरकार जालें रे बदलपाची. 6 म्हयने एक्सपायरी जाली आहा सरकाराची. सांगला बरें आयज हांवें. गिरीश म्हणटा वेळ आयली की उलोवणी जातली. ह्या विधाना वयल्यान सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश युती विशीं कितलो सिरियस आसा ताचो अदमास लावप कठीण जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.